म्हजें नांव सुविधा नायक. हो जो इन्सिडंट जाला पळय हे बद्दल म्हाका कांयच खबर नाशिल्ली. फक्त जेवपाक वता म्हणून तो वचून आयला आनी हो इन्सिडंट घडला. आज पूण थर्सडे आशिल्ल्या कारणान आमचें रेस्टॉरंट बंद आसता. सो दीस इज अ वेल प्लॅन आनी कांय हांव सांगूंक शकना. म्हणजे हे प्लॅन करूनच कित्याक तो थर्सडेचो चडसो भायर फ्रेंडा बरोबर वता आनी ताच्या फ्रेंडा बरोबर तो जेवपाकूच म्हणून गेल्लो फक्त आनी जेवन येता ताच्या उपरांत आमी शॉपिंग करूंक वचपाची आशिल्ली. टायमिंग कितें आसा? एक चलयेक घेवन गेलो तो पयलीं एक 1:15 1:30 फोटो काडपाक गेला. तो 2:15 ताका ड्रॉप केला. म्हणजे जवळ जवळ 2 ते 2:30 भितरली ही गजाल. तेन्ना तो रेस्टॉरंटार गेला. आमी नितिना कडेन वता म्हणून सांगून गेलो आनी जेवन येता अशें इतलेंच सांगून गेल्लो म्हाका तो. हालीं कितें टेन्शनान बीन असो दिसता? हीज म्हणजे ताच्या बिझनसाचेच आशिल्लें ह्या दिसांनी. टेन्शन म्हटल्यार बिझनसाचेच म्हणजे तेच मॅनेज करपाचें. ताच्या पलीकडे तर आनी हांवें तर ताजे कडसून कांयच गजाल आयकूंक ना अशें. आयज प्रणेश नायकाचेर जो हल्लो जाला वो आमी निशेध करता. कारण हो जो अळडण्यानूच हो क्रायम वाडलेलो आसा. पुलिसांनी हेचेर बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडचो आनी हेंकां जे तेंच्यांनी वळखल्ले आसा तेंची नांवां दिल्लीं आसा तांकां बेगींतल्या बेगीन धरचे. नियोजित गट आहा नाजाल्यार हांवें सांगलें न्हू बेरेस्तारचे त्यांच्या घरान शिवराक असलेल्या कारणान तेजे रेस्टॉरंट बंद असलेल्या कारणान सदांच तो भायर जेवपाक वयता. एवरी थर्सडे आपल्या खंयच्या फ्रेंडांक घेता आनी वयता आनी तेच रेस्टॉरंटान वयता. ते मे बी तेजे फेवरेट आसतले. हे कोणाक ना कोणाक खबर असलें नाजाल्यार ते रस्त्याच्या भितर 500 मीटर भितर हे रेस्टॉरंट आहा. तुम्ही जर वचून पळयशात थंय गाळवार फुडें कारवणा थंय जाल्यार तुमकां कळटलें रस्त्या वयरसून दिसाना भितर आहा तें. सो कोणाक कळ्ळें की तो थंय आहा म्हणून. कोण ना कोण आहा हेच्या फाटसून तेजो सोक्ष मोक्ष लावचो हो कट कारस्थान आहा. हेच्या फाटसून मास्टर माइंड राजकारणी आहा हो म्हजो आरोप आहा. एक सरपंच आनी विद्यमान पंच आयज जी घटना घडली स्वता सरपंच आमचो गांवचो लोणचो सरपंच सुरक्षीत ना हे आता प्रसार माध्यमांनी पळयले. ताका लागून आमी पुलीस स्टेशनार येयल्ले की योग्य ती कारवाई करून जो हेच्या फाटल्यान कोण आसा ताका हेगोचो. कित्याक आयज जर तर गांवचो सरपंचूच सुरक्षीत नासलो 7 जाण येवन ताका बुरके घालून मारता जाल्यार अळडोण्यान सुरक्षा ही काय उरली ना. हेजेर विचार करचो आनी बेगींतल्या बेगीन हेजो निवाळो दिवचो. फाटल्या दिसांनी आनी एकूय इन्सिडंट जाल्लो स्वता म्हाजेर पूण हांवें तर काय करूंक ना ते सोड. पूण लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्ली आसा पळय सगळ्याक दिसता आनी हळडोण्यान तर चडूच जाल्ली आसा. In the evening today, an incident was reported in which the Sarpanch of Aldona was attacked by some 6-7 persons, out of which we are trying to identify the identity of these assailants. We have some leads. We have registered a case under section 307, which is attempt to murder. We are taking it very seriously and we are investigating all angles, and hopefully we should have some quick investigation, quick detection in the case. Thank you. एग्जैक्ट क्या हुआ था सर? Exact हुआ ये था कि the victim was sitting here with a friend and a vehicle came which they are saying was an Innova, and from that Innova few persons got off and they went inside the restaurant where he was sitting and they attacked him. We are investigating on the motive and who the persons are. We have some leads, we are working on it. Arrest किया? नहीं, अभी अरेस्ट नहीं किया. He has taken some names of something. We are working on it.